गोयच्या सिव्हिल सप्लाय आणि कंझ्युमर अफेअर्सच्या डिपार्टमेंटान आज 3 दिसां भितर 27, 28 आणि 29 ह्या 3 दिसां भितर आम्ही 100% कोटा आज लिफ्ट केल्लो आसा. म्हाका दिसता भारतांतले हे एकमेव राज्य आसतलें ज्या राज्यान इतले फास्ट कोटा लिफ्ट करून आज 1 तारखेच्यान आमी तो लोकांक दिवपाचो आमी ठरलेलो आसा. आणि दोन्ही महिन्याचे म्हणजे मे आणि जून हो जो फ्री कोटा जो आसा अलॉंग विथ द आमचो जो रेग्युलर जो रेशन कोटा जो येता ते सकट आमी दितले. बाकीची गोष्ट कितें आसा की कोणाक जर रेशन मेळना, कोण तो होम आयसोलेशन आसा तांकां डिफिकल्टी जर आसा, परत एकदा हांव लोकांक सांगता तुमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन सांगचें किंवा जे फेअर प्रायस शॉप जे आसा ते फेअर प्रायस शॉपाक तुमी फोन करून सांगचो. आमचे सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टर आणि फेअर प्रायस शॉप ओनर जे आहात ते कनेक्टेड आहात. तुमची बारीक जेन्युइन जे इश्यू आहात ते सॉर्ट आउट करपा खातीर गोंय सरकार आणि खास करून म्हणजे सिव्हिल सप्लाय तत्पर तुमचे सेवे खातीर आसा. इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर म्हणून. कितले रेशन मेळटा एका मनशाक सद्या आतां वाडयला बीन कितें कोटा? ना तसो कोटा वाडून आपलो फ्री कोटा जो आसा आणि जवळ आमकां 5321 मेट्रीक टन ह्या फ्री कोटाच्या अंतर्गत आयला आसा 2 म्हयन्याचो. म्हळ्यार 2660 मेट्रीक टन हो फक्त पीएचएच्याक आसा. आणि तो कोटा आमचे फुल आयलो आसा. प्लस मंथली आमचो रेग्युलर जो कोटा जो आसा तो 5000 आमचो 100 रेग्युलर जो कोटा जो आसा तोय आमचो गोडाऊन इनफ आता. फक्त कितें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की फेअर प्रायस शॉप ओनर्स जे आसात त्यांच्या गोडाऊनात थोडोसो स्पेस कमी असले कारणान ते 2 पावटी तांकां मारतात. फेअर प्रायस ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान फेअर प्रायस शॉप ओनर्स जे आसा तांकां जो लिफ्टिंग आणि जो ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा आणि त्यांच्या फाटल्यान जो पर किलो फाटल्यान तांकां जे कितें दिवपाक जाय आसा तेवूय विशय आमी रिजॉल्व करतले. कारण आमकां 25% ऑलरेडी आमकां केंद्र सरकाराच्यान आयिल्लो आहा. आणि हो जो कोटा जो आसा आज ही आपत्कालीन परिस्थिती आसा. कोरोनाच्या वेळाचेर आमी फ्री कोटा दिले आसात पण त्यांचे पयशे तांकां मेळटले इतलें हांव तांकां एश्युअर करता.